जेजूचेर जेन्ना आमी नोदोर मात्ताव, जेजू कोण जावन आसलो हे जेजून खूद आपल्याच उतरांनी आमकां सांगलां. शेकडो वर्सां आदीं इजायास प्रवाद्यान म्हटलेलीं उतरां लुकाच्या शुभवर्तमानान 4व्या स्वरान 18वे वळीर जेजू आपणाची करून घेता आनी म्हणटा, देवान म्हाका अभिशेक केला गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका, कुड्ड्यांक नोदोर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडवून. असो बोरवाशाचे एक किर्ण जावन जेजू ह्या संवसारांत आयलो. जुआंवाच्या शुभवर्तमानान 3ऱ्या आवेस्वरान 16वे वळीर आमी आयकोताव, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडून दिलो. संवसाराचेर खास्तीचें फर्मोण दिवंक न्हय, पूण आपल्या पुता वरवीं संवसाराचें तारण करूंक देवान आपल्या पुताक संवसारान धाडलो. आयचें पयलें वाचप आमी घेतलां आनी हें जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें हें वाचप जावन आसा. आनी ह्या वाचपान आमकां गमून येता कसो जेरेमियास प्रवादी आपणाची वळख आमकां दिता. जेरेमियास प्रवादी म्हणटा, हांव जल्माक येवच्या आदीं आवयच्या कुसव्यांतूच आसतना देवान म्हाका विंचलो, देवान म्हाका आकारला आनी देवान म्हाका पाटयला. आयच्या ह्या वाचपान आमी आयकोता जेरेमियास प्रवादी देवाक म्हणटा, हांव एक भुरगो. आनी त्या वेळार जेरेमियास प्रवाद्याक अशें आयकोंक येता, देवाचो हात ताच्या तोंडाक लागता आनी देवाचें उतर ताचे भितर येता. आनी अशें जेरेमियास प्रवादी आपणाच्या सगळ्या जिवितान देवाचें उतर परगट्टा. 20व्या आवेस्वरान 9वे वळीर जेरेमियाच्या पुस्तकान आमकां वाचूंक मेळटा, म्हज्या हड्ड्यांत उजो पेटला आनी म्हज्या हाडांनी पर्यान तो रिगला. ताका शांत करूंक हांव थकलो, पूण म्हज्यान तें घडोंक ना.